गोयच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयल्यान आयच्यान डोमेस्टिक विमानांची येरादारी सुरू जाली। सकाळच्या 8:40 सुमार मोपाच्या ह्या विमानतळाचेर इंडिगो कंपनीचे पहिले प्रवासी विमान देवले। GMR कंपनीचे अधिकारी तसेच कर्मचारी ह्या विमानांतल्यान येवपी प्रवाशांक येवकार दिवपाक थंय उपस्थित आशिल्ले। इंडिगो सयत आनीकूय विमान कंपनीची डोमेस्टिक विमान सेवा हांगा सुरू जातली। तशेंच आनी 5 म्हयने उपरांत ह्या विमानतळाचेर आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा लेगीत सुरू जातली अशें GMR कंपनीच्या वेवस्थापकांनी सांगलां। मजगती टॅक्सीकारांनी बोवाळ करचो न्हय हे खातीर महामार्ग ते विमानतळा मेरेन जमाबंदी कलम 144 लागू केला अशें मुख्यमंत्र्यान कळीत केलां। If you have any questions about the airplane, we are excited to happily do that. But about 2 hours and 10 minutes short flight. Just sit back, relax, enjoy the service, and a sunny Goa awaits you. It's a pleasure to have you on board today. Thank you so much. बोलिए सर, भैया।